नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयांत आसूं येता 31,000 बोगस रेशन कार्डां। रेशन कार्डाची लोकसंख्या आनी जनगणना जुळना। 1.5 लाख लोकांची तफावत। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। रेवेंचे बेकायदेशीर धंद्यांतूय सरकारी कर्मचारी। खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दुबाव। शेकड्यांनी होडयो काडटात रेंव। परमिटाक फक्त 3 अर्ज। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। पोरूचे प्रकल्प आनी येवजण्यो अंदूं चालीक लायता म्हणल्यार सरकाराची घासाघीस। 15 ऑगस्टाच्यो कार्यावळी। मुख्यमंत्र्याच्या भाशणाचेर लोकांची नजर। पळयात रिपोर्ट। देशी क्रिकेटीत मन लावन खेळिल्ल्यान संवसारीक पावड्यार येस। जुवारीनगर बिट्स पिलानीचे पदवीदान सुवाळ्यांत राहुल द्रविडान दिलो यशाचो कानमंत्र। पन्नास खेळा फाटल्यान लागचे परस मोजक्याच खेळांचेर सरकारान दिवचें लक्ष। खेळा मळावेल्यान सुचोवण्यो। खेळा संचालकान जाहीर केलो लोकांच्या चर्चेक विशय। आनी श्रावण लागलो। व्रतां सुरू। पयलेच आयतारा नागपंचम। चौथी मेरेन सेगीत व्रतां आनी उत्सव। पणजे यूपी बिहारी लोकांची वर्सुकी कुस्ती। पळयात गोंयकारांचो श्रावण। खबरो विस्तारान। गोंयांत 31,000 बोगस रेशन कार्डां आसूं येतात। रेशन कार्डां आनी जनगणनेंतले लोकसंख्येवेल्यान ही तफावत उक्ताडार आयल्या। 2011 चे जनगणने प्रमाण गोंयची लोकसंख्या 14.5 लाख। फाटल्या दशकांत लोकसंख्या वाडल्या 8%। एपीएल, बीपीएल, एएवाय आनी अन्नपूर्णा येवजणेच्या कार्डांचो हिशोब केल्यार लोकसंख्या जाता 16,55,000। 1.5 लाखाची तफावत। इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्ड केले उपरांत तरी हें कोडें सुट्टलें काय कितें? पळयात खासा रिपोर्ट। गोंयकारांक म्हणडिल्ल्या रेशन कार्डा मदीं मोठ्या प्रमाणांत बोगस रेशन कार्डांय आसात। हो विशय हाच्या पयलीं विधानसभेत आयला। सरकारान ही गजाल थोडे भोव प्रमाणांत मान्य केल्या। फाटल्या 5 दशकांत जनगणने प्रमाण आयिल्लो लोकसंख्येचो आंकडो आनी सध्या रेशन कार्डाच्या आंकड्यांतली तफावत ही गजाल स्पश्ट करता। हांगा पळयात। गोंयांत एपीएल रेशन कार्डां 3,63,000। ताचेर वट्ट लोक 15,20,000। म्हणजे सरासरी एका रेशन कार्डा फाटल्यान 4 ते 5 जाणांची फामील। बीपीएल कार्डां 17,000। ताचेर लोक 74,000। अंत्योदय येवजणेची 14,000 कार्डां। लोक 59,000 आनी उरिल्ले अन्नपूर्णा येवजणेचे 340। सगळीं 3,94,000 रेशन कार्डां एकठांय केल्यार गोंयची लोकसंख्या पावता 16,55,000चेर। आता फाटल्या 5 दशकांची गोंयची जनगणना पळयात। लोकसंख्येची वाड दशकांत 6 ते 7% पडटा। 1961-71 दशका सावन 2011 मेरेन लोकसंख्येची वाड 34% वयल्यान 8% मेरेन देंवल्या। म्हणजे 2011 ते 2021 ह्या दशकात ती घडये 8% परस उणेंच आसतली। गोंयची लोकसंख्येची दशकातली वाड 8% जरी धरली जाल्यार वर्साक लोकसंख्या वाडटा 0.75%। म्हणजे 2011 ते 2014 ह्या 3 वर्सांत गोंयची लोकसंख्या 14.5 लाखांवयल्यान 15 लाखाक तेंकूं येता। मात रेशन कार्डाचो आंकडो पळयल्यार लोकसंख्या पावता 16,55,000। 1.5 लाख मायच। हे हिसपाक नाशिल्ले रेशन कार्डवाले आयले खंयच्यान? हें कोणें सुटना। सरकार आतां इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्ड दिवंक सोदता। ती करतना आधार कार्ड, मतदार कार्ड हे सारकेले डॉक्युमेंट तपासतले। जीएलान सध्या प्रायोगिक तत्वाचेर हो प्रकल्प बार्देशांत सुरू केला। 75,000 रेशन कार्ड आशिल्ली गोंयांत ताजी आमी डेटा एंट्री कंप्लीट केल्ली आसा। आतां बार्देस तालुका आमी एज पायलट प्रोजेक्ट अशी घेतिल्ली आसा। थंय जी फेर प्रायस शॉप्स आसा तांकां आमी आमचो तो एक फॉर्म दिल्लो आसा इन वीच वी आर आस्किंग सर्टन डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशरी लायक आधार कार्ड नंबर आनी द एपिक कार्ड नंबर ते सगळे इंटिग्रेट करून हातून म्हाका दिसता खुबशीं जी कोण बोगस आसा ऑर डबल एंट्रीज आसा त्यो भितर हें जावपाच्यो डिलीट जावपाच्यो चान्सीस आसा। म्हणजे आतां पळय सपोज आतां एक मनीस आतां बार्देजानूय आसा आनी सालसेत तालुकानूय तर ताजें हें आसा ताजो आधार कार्ड एकूच आसतलो। ते आमचें सॉफ्टवेरूच तशें डिझायन जाल्लें आसा की तो हायलायट जातलो। एकी कडेन ताका खंय डिलीट करतले ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू परमिशन्स ऑफ सिवील सप्लायज। कार्डां इश्यू करपाचो बाय डिसेंबर मॅक्सिमम जानेवारी। रेशन कार्डाचो हिशोब केल्यार लोकसंख्या जाता 16,55,000। 1.5 लाख लोकसंख्येची तफावत येता। एका रेशन कार्डा फाटल्यान सरासरी 4 ते 5 जाणांची फामील हिसपाक धरल्यार सादारण 30,000 रेशन कार्डां मायज जातात।
इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डा केल्या उपरांत तरी हे कोडे सुट्टले काय की नाही? ब्युरो वांगडा ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. रेवेच्या बेकायदेशीर धंद्यातय सरकारी कर्मचारी घुसपल्या आसूये असो दुबाव खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक येवंक लागला. खात्यान रेंव काडटल्यांक परमिटा खातीर कायदेशीर सोपस्कार करपाक सांगिल्ल्यान ह्यो गजाली उक्ताडार येतात. आतां मेरेन फक्त 3 जाणांनी रेवेच्या परमिटाक अर्ज केल्या. परमीट मागतल्याक ताचो हेर नोकरी धंदो उघड करचो पडटा. परमिटाच्यो अटी साद्यो सोप्यो नात. हाका लागून कितलेशेच जाण परमिटाच्या भानगडीक पडूंक नात. पळयात रिपोर्ट. राष्ट्रीय हरीत लवादान रेंव काडपाचेर घातिल्ल्या बंदीचो गोंयांत बरोच परिणाम जाला. गोंयांत सुमार 12 सुवातींनी बेकायदेशीर रेंव काडटाले. किरणपाणी, कोरगांव, देवूस, आमोणा, नयबाग, कामुल्ली, कोलवाळ, सावयवेरें, आखाडा, नार्वे, सांतिस्तेव आनी कुडतरे ह्या गांवांनी व्हडा प्रमाणांत रेंव काडटाले. सरकारान थारायिल्ल्या वाठारांत रेंव काडपा खातीर खण खात्यान लोकांकडच्यान अर्ज मागयल्ले. रेंव काडपी लोकांकडच्यान ह्या येवजणेक प्रतिसाद मेळूंक ना. आतां मेरेन फक्त 3गांनीच अर्ज केल्यात. रेंव काडपाच्या धंद्यात बरेच सरकारी अधिकारी आसात अशी माहिती सुत्रांनी दिली. रेंव काडटात ते वाठारांत भाटकाराकडच्यान रेंव दवरपाक NOC मेळप खूब कठीण आसता. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन रेंव काडपी 50 होड्यांची नोंद आसा. मात 1000 परस चड होडयो सध्या हो धंदो करतात. रेंव काडपाचेर बंदी घालच्या पयलीं वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान रेंव काडपाक 59 लायसनां दिल्लीं. तातूंतलीं 5 शापोरा न्हंयत जाल्यार 26 मांडवी न्हंयत आशिल्लीं. तेरेकोल न्हंयत 28 लायसनां दिल्लीं आसात. रेंव काडपाचें काम गोंयभर व्हडा प्रमाणांत चल्लां. सरकाराची येणावळ मात उणी जायत चल्ल्या. रेवेची रॉयल्टी म्हूण 2008-09 वर्सा सरकाराक 10 लाख मेळिल्ले. 2009-10 वर्सा 7,32,000 मेळिल्ले. सरकाराक मेळपी येणावळ दर वर्सा कमी जायत आसा. राष्ट्रीय हरीत लवादान रेंव काडपा खातीर केंद्र सरकारा कडच्यान पर्यावरण मंत्रालयाचो हरकतना दाखलो घेवपाची सक्ती केल्या. हो हरकतना दाखलो मेळप बरेच कठीण काम आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. अंदू वर्सा धुकलिल्ले पोरूचे प्रकल्प आनी येवजण्यो चालीक लायता म्हणल्यार सरकाराची बरीच घासाघीस जावंक लागल्या. एके वटेन सरकारान पदरांतले मोडून लुसोफोनियाचें काम हातांत घेतलां. दुसरे वटेन 5वे-6वेच्या भुरग्यांक नेटबूक, कालवी पूल, दीनदयाळ भलायकी विमो येवजणे सारकेल्यो म्हत्वाकांक्षी येवजण्यो थारायिल्लें वेळापत्रक हुपून फुडें धुकलत चल्ल्यात. 15 ऑगस्टाच्यो कार्यावळी आनी मुख्यमंत्र्याच्या भाशणाचेर लोकांची नजर आसता. ते फाटभुंयेचेर हो रिपोर्ट. 15 ऑगस्टाक स्कुलाच्या भुरग्यांक टॅबलेट वा नेटबूक दितले अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्लें. 18 जुनाच्या क्रांती दिसा स्कुलाच्या भुरग्यांक मेळून मुख्यमंत्र्यान तें उलोवन दाखयल्लें. आनीक 15 दिसांनी टेंडर येतलें. 1.5 म्हयन्यान दिवपाक सुरवात केली. 15 ऑगस्टाच्या आसपास मेळपाक सुरवात केली. हें हांव सांगता कित्याक भुरगे विचारतात केन्ना येतलो त्या जाग्यार हे येतलो धाकटे लॅपटॉप दिता म्हणून मातसो उशीर जाला. पूण 15 ऑगस्टाच्यान सादारण सुरवात करता. मात ते टॅबलेट वा नेटबूक 15 ऑगस्टाक सोडाच ते भुरग्याच्या हातार पडटा म्हणसर ऑक्टोबर उजवाडटलो. इन्फोटेक महामंडळान निकतेंच टॅक्निकल टेंडर उक्तें केलां. ते उपरांत आर्थीक टेंडर आनी हेर फॉर्मालिटी करता म्हणसर 2 म्हयने अशेंच वतले. मात सगळें जुळून आयलें जाल्यार 11वेच्या कांय भुरग्यांच्या हातार 15 ऑगस्टाक लॅपटॉप पडपाक शकता. लॅपटॉपाचें टेंडर सरकारान काडलां आनी 15 ऑगस्टाक लॅपटॉप तरी दिवंक मेळचें म्हूण धांवपळ चल्ल्या. कालवी पुलाचें काम 30 मे मेरेन पुराय करतले म्हूण सरकारान विधानसभेत उलोवन दाखयल्लें. उपरांत जून सोंपता म्हणल्यार ते उपरांत जुलय सोंपता म्हणल्यार अशें करून फुडें दुखलीत आतां ऑगस्ट अर्दो जाला. होय पूल 15 ऑगस्टाक जायना. परिस्थिती पळयल्यार आनीक 1.5 म्हयनो तरी वतलो. चवथीक तरी पूल उक्तो जातलो म्हूण सरकारान अदमास केला. शेनवारा गांव चलो अभियानाच्या निमतान पर्रीकारान पुलाच्या कामाचो अदमास घेतलो. तरीकय कांय बारीक सारीक प्रकल्पाचें उक्तावण वा फातर लावपाची कामां 15 ऑगस्टाक करपाचें थारता. कांय येवजण्यो वा धोरणांय जाहीर जावं येतात. गुंतवणूक धोरणाचो मसुदो समिती सरकाराक दितली. पेडणे वजरी गांवांतले तरमास पुलाचें उक्तावण, गुडी पारोडा पंचायत हॉलाचें उक्तावण, जोगर्स पार्क आनी चिखले नवे पंचायत बिल्डिंगे खातीर फातर. गोंयची अर्थवेवस्था सध्या बरीच हाल्ल्या. फाटल्या अधिवेशनात दिल्ले एक्शन टेकन रिपोर्टांत सरकारान बऱ्योच गजाली वेळापत्रक थारावन उलोवन दाखयल्ल्यो. हे रिपोर्टाचेर आतां नजर मारल्यार हे 15 ऑगस्टाक सरकार गोंयकारांक व्हडलीशी नविदाद दिवपाचे परिस्थितीत ना. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.